आजूपासून आहा नुसते दोरू धोईऱ्या गेलो की मग कोण जाणा पाळयेलो राग येता म्हाका सारको चोय येतोच येतोच कितें घेवन येतात पोती हांगा कितें हाड काय सरी सरी हांगा कितू अगोदर तुका नुस्तें हाडपाकू अगं नुस्त्या मुट्टे चोय नाळपाचे तेका लागून नुस्त्या बरे चोय नाळा चोय नाळा कितें ओको न्हू कितें ए मागीर तू मोव जालो जाल्यार मोव जालो हाळे मोठा मागीर तेका लागून चोय नाळो पडटा नुस्त्याक अरे मोव जालो जाल्यार तेका लागून तू कितू पडसा आतां नुस्तें घेता आसतना चिडून चोय फ्रेश आहा कामूण चिडून चोय पोरते दिसाय चित्र्यो हाडल्यो त्यो आयकी तुला चिडून चोयल्यो तेतून कळत का ते चित्र्यो मोव जाले म्हणून वय अरे चित्र्यो न्हू तिसऱ्यो तिसऱ्यो वय त्यो अरे जोडिया तिसऱ्यो मोव जाले जा चिडून चोयल्या कोठाय बरी रेचात करा रे चादू नुस्तें चोय ना मुट्टे हे तू नुस्तें हाडटे भाशे म्हाका मोडसो किंग फिशर हाडली सोल मरे हे दिशी आमटो तुझ्या इतो गो तुका बरी रेचात कर गो तेशी एशी हाड्यान बरे बस बितस गुड मॉर्निंग गोंयकारा वाणी कितें आयल तरी देव बरो दीस दिवं गोंयकारा तू काय दिवं कळो तोरा आगुय तुवान चोय चोयच्या सारखे हळा भुंया अशे चेपडे तोरीक बरपाचे माय माय कोणा माय रे आ चोयच्या माय स्वता कोण सांग म्हण म्हाका कोण सांग
पळे कालच्या कोण काल सांग अरे गांडिया काल सांग नो कोई सांग काल सांग मटाय दे याचं ये एका कालच्या म्हणती एका पेंट म्हणती पेंट म्हणती पेंट केसलो ऑइल पेंट ओ डिस्टेंबरी पेंट म्हणती चल तर गाठी किती आहे ते चार आणते काय ना कुशीन काढ एक सांग तू इन किती आयला किती कामात गेले किती सांगो पात्र हांव हांगा रूम सोदूंक आयली तू म्हाका रूम दिली जाल्यार हांव तुका म्हयन्याक 1000 दिती त्या भायर एडवान्स 5000 म्हण दिती आमगे भाड्या रूम बा काय नाही तू असं याला तू असं एक सांग तू गोंय येलं केदो ना राती आयली आख्खी रात स्टेशनार रावली आनी आतां सकाळी रूम सोदूंक आयली रातीन सकाळ म्हळ्यार तू कोंकणी शिंगिलो ना पात्रांव आमचो डॅडी न्हू गोंयान काम करताली आणि हांव कोंकण रेल्वेन परतून गोंयान येताली तेन्ना हांव थोडी कोंकणी शिकली पात्रांव अरे आमगे घराक आमक नींद सारखी पडना मरे आणि तुका रेल्वे स्टेशनाची नींद केश पड रे ना पात्रांव कोंकण स्टेशनाचेर म्हाका न्हीद ना पडली रातभर जागी रावली तुका नींद पडना रेल्वे स्टेशनाचेर तू एक काम करपाचें तू रेल्वे ट्रॅकाचेर न्हिदपाचें कसता नींद पडपाची कितें पात्रांव हांव रेल्वे ट्रॅकार न्हिदली जाल्यार आनी ट्रेन आयली जाल्यार हांव मरपाची न्हू एका मुडाय ती ट्रेन तिची वयल्यान गेली तू मेलो सासनाची नींद पूण पात्रांव म्हाका रूम दिता न्ही रूम बा काय नाही आमगे रूम काय नाही ऍक्च्युली मरे बाबा तुका हांव रूम दिवपाचो पूण आमगे एक सायडी हाली धोबो रावता हाली धोबो हय आनी कोण अरे हाली धोबो म्हळ्यार मुगे भाव अरे दीस रात फकत पियोनूच येता फकत बोबाड मारीत रावता हातीन काय ना फकत उलोवप तेका लागून म्हणटाय तेका हाली धोबो तेका लागून तू हिंगाचो गेल्या बरो ओगो बरें वयता गॉड ब्लेस मी बरो पुदी मुगो दादलो वयता आसतना गॉड ब्लेस मी आपल्याक म्हूण गेला त्याक नुरे तुम्ही बिस्तो धाडायला ऍक्च्युली त्याक दोन जाल्यार कितें इनकमिशन आहलो आमगे तुगे फकत इनकम एक दीस मात गेट आउट जावपा पडना तो पडटा रे इतो इन छामटूळ मातशें रेचात करी चलस बस रेचात जाय तुका पात्रांव एक हाफ ऑर्डर आणि एक सोडा बाबा तुगे पयलीं बील आहा तें पयलीं क्लियर करी मागीर मरे मागीर बी तें म्हाका चलना तूं पयलीं बील क्लियर कर म्हगेलें तुगे स्वता जालें गोंयकार मरे आमकां अशें गोंयकार बी तें चलना रे म्हाका कितें रे तूं गोंयकारांक पाट ना कितें ते रे हाफ ऑर्डर रे हातां हांवें उतरलो आं बाबा वेटर तेका मातशें भायर उडय पात्रांव म्हाका एक कटर राम आनी एक सोडा कशी आशी खडाय दीस हे दिसांनी पावस गोंयांत चड पडटा न्ही ओय मरे केसा पावस रे सरकाची देखून हांव राम ऑर्डर केली पात्रांव हाड तू कितें घेतली तू कितें घेतली देव बरें कर तुका तुवें वळख लागलो मनशाक म्हाका कितें घेत काम जालें पूण आमच्या गोंयकार रायतले न्हू एक उदार दी म्हळ्यार मरे म्हाका शपथ सांगता पांच ना म्हाका मुगे सिग्नेचर घेव आमी तशें न्हू आमी आमच्या गांवांत सगळे ब्रदर आनी सिस्टर सिग्नेचर घेता हांव घे पात्रांव ए सिग्नेचर हाड सिग्नेचर ऑफकोर्स नेक्स्ट ऑर्डर हाड या मनीस रे अरे आमकां पाट नाही ना मरे हाड रे तेका सिग्नेचर हाड म्हणला पात्रांव ताका जाय तें दी न्ही तू बेस्ट लागल बाग मनीस चय आमचे तू हाडाय देत चय आमचो मार्ग मरे
Cheers, huh? तू काय चेस उधारचे नाही आमका न्हू एक दीस सांगले आमका पैसे चेस हांव तू गोंयांत काम करता कितें ना हांव गोंयांत काम ना करती हांव खाली गोंयांत पावली हांवें चिंतली आतां गोंयांत स्क्रॅपाची बिझनेस करूं स्क्रॅप हय स्क्रॅपाची बिझनेस करूं पण कितें करूं सद्याक म्हाका एक प्रॉब्लेम जाली अरे प्रॉब्लेम सगळ्यांक है प्रॉब्लेम जालो मनीस हाय मागचोय हांव येदोळो गोंयचो हिरो मुगेली कितली पिक्चर आहाय पिक्चरान तूं हिरो आयक सांगत ते मुगे पिक्चर आहाय जायती पूण सद्याक हांव लॉस जायन झिरो जाला मातशें झिरो हिंग पळोवन बारांचे नशीब रे म्हाका नशीब एका हिरो सांगताक म्हाका बसून पिवूंक मेळ्ळी नशीब म्हजी नशीब पात्रांव आमच्या केरळाक न्हू जायते एक्टर आसा पूण एक एक्टर न्ही प्राऊड सगळे प्राऊड एक एक्टर तुजे भशेन मेळप ना रे तुमच्या गोंयांत बेस्ट रे बेस्ट आमी बेस्ट आमी खरे बेस्ट अगो ते बर न्ही बारमॅन एक उदार दिले नड मरे जातले रे आमकां पयशे जातले चोय मागीर दाखयतो तुगे कसो प्रॉब्लेम उडालो तें सांग म्हणून म्हाका माझा प्रॉब्लेम म्हटल्यार हांवें चिंतली न्ही गोंयांत बिझनेस करून पण सद्याक रावतली म्हटल्यार म्हाज्या लागीं रूम ना हांव रूम सोदूंक पावती म्हाका कोणी रूम दिली न्ही जाल्यार हांव ताका 1000 म्हयन्याक भाडें दिती इतकेंच न्हू 5 म्हयन्याची एडवान्स दिती 5000 आतांच दिती तुका रूम मेळना रावपाक होय अरे तू किती आपल्याला मुगे गोरा मुगे रे मुगे घराक नीत रावपाक 1000 महिन्या बरे डन 5 महिने एडवान्स बरे डन समज तुका रूमा तुका टेन्शन घे म्हणून अरे बरी जाली तू मेवली बरी जाली दास्ती बिरेन पिये आमी पात्रांव आनी एक हाफ कट आणि नाका ताका बिली जाय आणि दुसरे भराची ताका बिली म्हाका उधार ना म्हाका हाफ कट नाक रे आता तू म्हाका आनी एक घे तू म्हाका 6000 दितलो न्हू बरे आनी हुंय या एक दाखयता पी तशें जाल्यार येस येस ऐसे कसं बरं गेला चल बिल हारी करते का नाही शूट देअर रूम पात्रांव बिल कितली जाली ते मातशें पळय Ladies and gentlemen, may I request you to please give a round of applause to the bridal couple as they come together as man and wife and stand in front of a beautiful cake. Ready to take on life together, arm in arm and heart to heart. And so, they herald this special moment with the cutting of the beautiful cake to mark the beginning of a new life from this day forward. So, ladies and gentlemen, on a count of 3, the bridal couple will do the honors of cutting the beautiful cake. 1, 2, 3. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. वयल्यान उडयली रे पात्रांव सायकल वयल्यान उडयली सायकल सांबाळ तुझी सायकल सांबाळ रूम तुक नाम राय कोण दादा दादा मागा अगले म्हाका उडयली तीन म्हाका उडयली रूम दिल्या ब्रो
पळले मुगे कर किती पात्रांव हे तुझी घर यो दुकान मुगे कर हे तुझी घर होय काय बरी आहे याडचे रावता आणि याडचे एक माजोर आणि सुणी रावता सुणी माझ्यावर आणि सुणी ते आमक लाग नाही माका त्यांना पळो ना तू मुझ बरा राव वाड्या यो बरे पात्र सगळे सांगतो यो यो सांगतो सगळे यो ते गांठिया केडे आलो किती गो काला गाई तुक सांगलो ने ते काम के दोरी अरे ऐसे बा पिऊ हाय पिऊ सोय तू हे बिवपाची किसली गरज ना कोणे नु हे घर मुंगेले तुझ्या लिंगा सुसेगात रावपाचा पात्रांव हांव तुझ्या सुखान तशी दुकान वांट घेतली पात्रांव होय पात्रांव तू बिये नका पात्रांव हांव तुझ्या सुखान तशी दुकान वांट घेतली ड्रेस पेर जाता किती गो दिशी हे उत्तर मरे माग मुंगे बायले नको म्हणून हांव किती पात्रांव हय. तू का सारी तुका बायल आसा कोणाक बायल मुगे बायले होबोर काढून म्हाका टेन्शन जाता मागीर म्हाका कुठून बाराची वयची पडटा बायले होबोर काढल्या अजून देखून मुगे काळजांत मरे दूख गेलं ना किती झाली पात्रांव अरे किती सांगायचे मुगेली बायल आलोली तेसो बायल अख्ख्या गावात असो ना एक दीस हांवें तियात्र केलो गावात गावात बायलेक मुगेली हिरोईन रोल दिलो आणि गांवच्या एकल्या चेड्याक हांवें हिरोआचो रोल दिलो गांवांत याद बरो गेलो गांवांत जाल म्हणटरी आमी सगळे दुसरे गांवांनी शो केले मोग हेंग गेलो स्टेजीचेर जाता ते भाशेन रियलूय जावपा लागलो मोग डाट जायन जायन हो चेडो मरे मुगे बायले घेवन पळोवन गेलो आनी म्हाका सासनाक रांड गेलो रांड किती पात्रांव तुझ्या तियात्रांत तुवें दुसऱ्याक हिरो केली अरे तू हिरो असताना दुसऱ्याक हिरो करपाची तीच म्हजी मिस्टेक जाली याक सांगू तूं काजारी सूर्या होय हांव काजारी हा. आनी म्हजी बायल गांवांत आसा आ एक सांग पात्रांव हें घर तुझी दोगांय भावाची म्हाका बाबा तूं कितून कळ रे पात्रांव हांव तुझ्या पयलीं हांगा येवन गेली न्हू तेन्ना ताणी म्हाका तुजी नाका जाल्यार खबरो सांगली तुका लेते आयदण म्हटली रे खाली आयदण म्हटली धब धब म्हटली म्हाका खाली दम मुळ होय डब 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 म्हटली हे मी तुक मुश खबर सांगले मासरा सुनिया मोराई पात्रांव बगड ना मारती शांत जावची बोलतो की तुक मुश खबर सांगले हांव खाली दम मुळ पात्रांव शांत 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 हांव आसतना तूं ना बिली तुक सांगत हांव तेंका आनी म्हाका कांय ना ती सेपरेट हांव सेपरेट सगळे पार्टिशन जालो 114 फॉर्म मुको आहा डॉक्युमेंट मुको आहा तुका मागीर दाखयतो हांव सगळे मुको भितर व्यापतो जायत तकलेन हुशार कशें जाल्यार पात्रांव तूं कित्याक भिती हांव आसतना तूं कित्याक भिती हांव भिना अरे. पूण तेंगे कितें तूं आयकोन तूं मुजे कोत्रताची माजो आनी सुणी चैल मुगो चैल म्हणू तो घांटी गारा भितो स्वताच तेणी सगळे इंचान काडे तेकडे आणि तो हाली दोबा हा तो तेक सांगता तो इंचाता घर कोणाचे नावाचे सर्वे कोणाचे नावाचे आणि तो सरे आशे लागून सगळे सारखे फोन दिता माशो गोराव रे तू बेजा जायना रे अरे ते जाम कित्याक पड रे हांव खंय तेको उलय न्ही आनी आम जर ते कितें सांगोंक गेल जाल्यार मी हेरी 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 हे देवळाक मागीर सांगो येतलो आमी दोग जाण हाय पासेंस काटाय आणि आमगे तीग जाण आसलो म्हणतो आमगे भुरगे आसलो म्हणतो ओ ओ आमगे भुरग्या सुसेत दिवपाचो हळो धोबो अरे तू भुरगे ना मुसितमेंत काडतो बायले केन्ना तरी मोगान ती गाणी सांगिल्या रे तू असा 12 महिने बिझी मरे अरे बायले मुटाय ती काज जा म्हणटरी मोगान गाणी सांगो जाय मागीर मोग बोदी आडवता आनी मागीर आमगे मोग चोय देव मागीर आमगे एकवटा भुरग्यां दिता इतले मो
फकत मोगान काणी सांगोनाय मुगो मागी सांग मुगो म्हाका मोगान काणी सांगोनाय मुगो सांग मुगो म्हाका हांव सांगत मुगो तुका काणी होय तू सांगत होय. रावा तेरा हिड घाता आणि रोकडे येता तेरा हिडगाय आणि यो म्हाका काणी सांगत तुका काणी सांगत ना मग सांग दे सांग रे ये म्हाका काणी मुगो सांग रे बिगी सांगत सांग रे बिगी सांगत अरे अरे तू मोगा काय सांगता का अल्कोहोलिक आता फिट्स मात आई ना सांगत अच्छा आता हे मूड ऑफ होता का पहिले सांग का सांगायला सांग दुसऱ्या लागला का सांगत ये काहलो मुगो राजा ये काहलो मुगो रानी ये काहलो मुगो कolo ये काहलो मुगो colin ये काहलो मुगो boklo ye kalemo bokilin ye kalemo undir दुर्जिऱ्या भाषमेरिंगाचो एक आहलो राजा एक आहलो राणी हिची काणी सांगून तू भुरग्यां शितलाय त्या तेश तू म्हाका शितला पायला मागी मोगा काणी कितकोन सांगताय गो मोगा काणी कितको सांगताय ते नको नको चला हिंग सांगता तू सांग नाही मोगा काणी कितकोन सांगताय सांग नाही मोगान तू पळोन मोजे लागी जालो लोकांसार 2 वर्सां जाली भुरगीं ना मुडोन जाताय बेजार मग मोजो कोरिना रोकडोच जाताय रागार लोक म्हाका चावयता कितें मोजो फुडार गोपान धरून कोरे फुगार बायले तू कित्याक सजमोना भुरगीं देवाची म्हूण रोचना आमच्या हातान बाये कांय ना भुरगीं जातात देवाक जाय तेन्ना देवाचेर तू घाली नाका मोग करूंक कळना तुका मोगान तू नावय रे म्हाका मागी भुरगीं पळय पाका पाका मोगान तू पळोन मोजे लागी जालो लोकांसार 2 वर्सां जाली भुरगीं ना मुडोन जाताय बेजार मग मोजो कोरिना रोकडोच जाताय रागार लोक म्हाका चावयता कितें मोजो फुडार गोपान धरून कोरे फुगार पात्रांव कितें करती फायल घेवन कितें वाचती अरे तुमको जाता न्हू घर कोण नावार आहा आनी कितें कात सगळें जाता न्हू तेका लागून तुका लागून आलमारीतूच हें फायल भायर काडल्या तुमचो हे फायलीचेर घर मुगे सायडी पट्टे म्हज्या नावार आहा सगळें सारकें अप टू डेट हेजेर आहा तुका टायम आहा जाल्यार न्हू वाच घे फायल वाच तुमची कितें हे घर तुझ्या नावानाची अरे
मुगे सायडी पडटे सगळ्या मुज नावार आहा दुस्मान म्हाका लागता रे वची असू हांव मागीर सांजे वाचतली सांगितल्यार सांज वाय तेन्ना कोडो तुका हांव मुळो केदोळ धोनी आनी दुस्मान मुज बरे कोण तू पटले एक सांग पात्रांव हाय हे घर तुझ्या नावान आशी हाय तुझ्या लागीं जायती गिरासकां आशी जाल्यार तूं दारू कित्याक पिती दारू अरे दारू म्हाका जायस म्हणना जायता हल्या सोडपाक न्हू दारू दारू चाव हा रे तुझ्या लागीं दारू सोडूंक जाती ओय च्या म्हाका ना दिसती तुझ्या लागीं दारू ना सोडूंक जाती अरे म्हाका दिसना कीर्ती केसे बरगिनीला दारू केसे बरगिनीला हा तू जाण मरे एकट्या बारो बरो गॅमलर काडान प्लॅन हेटालो सोर्स जाली गॅमलिंग सोडून दिले किती तुवें गॅमलिंग बंद केली हे कशी जाली त्याक मोठाय विल पॉवर मुगेलो विल पॉवर सोडे इतले न्हू सिगरेट उठ्टा सिगरेट सारको नॉन स्टॉप सिगरेट 2 वर्स जाली सिगरेट सोडून दिली किती स्टॉप किती सिगरेटी सोडून दिली एक अशी कशी जाली त्याक मोठाय विल पॉवर मुगे विल पॉवर तो नो सोडी उडयली नो सिगरेट नो गॅमलिंग बरें केलें चड सोडोगो जा मनशा वीस आसताय रे तुक ना कसलो वीस ना ना म्हाका बायलांचो विस आसलो पात्रांव बायलो म्हटल्यार हांव खंय वयताली बायलेन म्हाका आतां आपयली आतां धांवताली बायलो आसा ती हांव आसतालीच पूण 2 वर्सां जाली पात्रांव हांवें तो वीस सोडून दिली तुगलाय विल पॉवर न्हू ना पात्रांव म्हाका अजून वीर आसा पूण पावर ना Ayo. Yo. वर कास्ता मोवाळा. कास्ताची. अरे जेड्या तू किती चोयता? गिरायक आपय मरे. अरे पाय गिराक एक जाले आमकडे मोव हा इंक पागो आ 1.5 किलो हा. 1.5 किलो हा. थोडे उल मरे ते होय. तू याच कर किते कसल्या कोस होय आणि 1.5 किलो माडांग गोडा. हसऱ्या कसो होय. बर पाय बर आयडिया काढले मुसा मासा दांडा रोकडो येईल पाय पसऱ्या कसो यो गिराक कर. हाकली हा. तू किती ऐकते मो हानी म्हणू ऊंचा मो इंगा तू मो ऐकते बारक्या मुशांची मोठ्या मुसांची मोठ्या मुशांची येदी हे लढाई असताय इडी असताय ए अंकल किमशांची मऊ ना किमसांची मायको हा. तू माहिती नाव काढी नका तू माहिती नाव काढी नका तू माहिती नाव घेऊ नका किती लैला किती मोवाळा मऊ होय. एक सांग अंकल बारक्या मुसाचे ओ मोठ्या मुसाचे मोठ्या मुसांची अरे अंकल म्हाका मोठे मुसा मोव धाड मर इंग्लंडा धाड मुसा गेला बोर होईनू तोंडी बी जाल्या बोर होईनू कोण तुवें त्यासो तू होय तू हे मो घे मरे आणि रोकडो सगळं पाय. अंगा घास रे बोर जात होईनू प्युअर मरे मोव अंकल प्युअर गोड बा घालना मरे मिक्स केला मरे ना हा प्युअर झालं ओके पुढे एक सांग मला अंकल कितू आहे 1.5 किलो 1.5 किलो पावले माका और मरे माका पावले तुम्ही बी पागना 1.5 किलो कितू जाते ते माका सांग तू पाय हे गोड रे गोड ए अंकल तू माका सांगता मरे हे तू गोड घालना म्हणून आणि हे किती गोड कोता अरे चेड्या हा? आणि पहिले द्या उल माताय गोड म्हणून हा? गोड आमगे सारखी हे कर म्हणून गिराक सारखी ओ सांगत ते सारखे ना रे पाय होट माता अरे पाय नु माका पोसऱ्याचे दाडलो होय. गोड घ्या आणि यो मु गोड 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 अरे कित्याक कोताय नोकरे राग तुजो तोली पळय मोग म्हजो तुका आसोतोर केन्नाय म्हाका आपय फाटल्यान भोंवतात बोकडे मारीत तुका झोंपय तोंड जालेल्या काळजाक या तुज्या मोगान तापय Pa 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 pa
आखा झाली त्या टायमाक मेळटी आता खावपाक हाडली आणि ती माझ्यावरच ना झाली खंय गेली माझ्या मेव 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 हे गांठ्या इंकी नुसत्या बोट काढूले आमगे दे नाकू सालू ओ सालू बिकी बायले अरे मॅडम किताक बिस्टीची वडली करती मिस्टेक झाली नी शारी कोण शारी मिस्टेक झाली मुतो मान डेरा उडयता आणि शारी मुसाता ओ सालू सालू बायले अरे बिकी अरे चोय चोय या गांठ्या कितक्या दे त्या गांठ्या नु नुसत्या बोट का उजरायले आणि आमगे डेरा आणखी कोवडले ती चोय ए तू दादा झाला ए काटावो काणा ही बोळका नुसत्याची काटावो काणा माका पातळान सांगली वेस्ट किती असा ती हे वाटेन उडे म्हणून आ पात्रावान सांगली वेस्ट किती असा ते हे साडीवली हाल्या तू कचरा हाडटली आणि गावडयतली बाकी ते ससड तू पात्रावान सांगिली आणि तुवेन ऐकली अरे तुगे पात्राव मुगे हाशा बाव अरे सर पिवन काबार झाला आणि तू येरा तेका आणि काबार करू गोई ए आया ताका काबार ना केली आया ताका महिना पैसा दिली चय तुम्ही आता दोघाय मजा लागी जगट्टा म्हणून पात्रावाक सांगती आणि रूम सोडून वयती किती रूम सोडायता ये गांठ्या हे नाक झालो बिस्ते किती कोण तू रूम सोड आमचे गाय नाका तो असं आमको तिंगा कोतरो हा असं आमचे निस्के दोड फोटा आणि तू आमचे नाव सांगितलं झालं आणि सारखं हुच जातो ना पहिल्या सांगा नाक झालो किती सांगू नाक तेका गांठ्या ए सूर्या अरे त्या दुश्मनावर तू कितको ना तू कितको राय बरी झाली पात्राव तू आयली बरी झाली ही तुझी हानी माझ्या लागी सगट्टी हांवें नुस्त्याची बड कांगा उडयली हाका लागून तिणे म्हाका 2 पावटी लोकांक जमनीर मारली तुका वय पात्राव देखून पात्राव हांव तुझा रूम सोडून वयती माझे 5000 म्हाका परत दी पात्राव माझे 5000 परत दी एंड तू लोक उडला वय पात्राव अगो मासरा येणे उडे तू एक लोक येता मुकेम मासरा मासर ए उमा ए सूर्या तू मत जापे नका उमा मे कोण ना तुका समला ना उमा सब बादशाह समजा छाल समजा तू मांगा समादा तो गाडी तू झुसना कळे तू मासर अरे हे गांठ्या लागो तुम्हाला पोत तो मासोर म्हणा का टीम लागा मासर तू मासरच मासर उमा उबलागा उमा पार्टी मासर उबलाय हे तू पत्र पडली उठ करून ओळ्या पत्र तुका रगत येती बघा देऊ भीतर ये पत्र तुका वखत लायती एकदम चाल ना मेडिसिन लायती पत्र दाखव तुम्हाला दाखव पत्र मासर उडा सर कट करना चालू हे किती त्या गांठ्या लागो आय पोत ते के उतारा पाच्या मासोर म्हणून होय कितो ते बाय सोस मारे के केसता एक आम कित ग्रेस काय हात रे गेली होय पोत माग मासोर म्हणटा कित रे तू बिनाका ताका दाखयता ही लास्ट गेली निमाणी आज कितक्या ते निमाणी ताक दुसरी पावटी अश कोण केल जाल्यार ताका पुलिस केस कोणा तो कोत्तो तू राग गेला तू सजमुशी राग गेला म्हणून पात्राव टेन्शन ना घेती पात्राव ना घेती अरे तू किताक गेली हांव रूम सोडून वयती म्हणून ना हांव रूम सोडून ना वयती हांव हांगा रावती पात्राव तू बी ना ते पात्राव हाका लागून म्हाका दिसता एक दुमटे चेंदेसांव घेतल्यार बरें न्हू कसले दुमटे चेंदेसांव दुमटे रे दुनकुटेचे होय तेच ते पात्राव ते घेतल्यार बरें न्हू ओय नका इंजेक्शन नका हे फेरी ऑळीन नुते कितको जाणटू एदिन भितो मरे हळदी पिठो हाड आणि मार हांव वाडटा बरें न्हू मातशें राव ओय तूं सगळ्यात राव पात्राव हांव घेवन येता घे न्हू आणि मार जाणा वखोदान वडला पानाक जागा वखोदान नका हळदी पिठो तिका भितोरी हा हाडली पात्राव हाडली कित्याक भिली हांव आसतना तूं भिती नाका कित्याक भिती तूं आवस कितें जालें पात्राव कितें जालें तू कितले पात्राव मिस्टेक झाली वरती पिठो म्हणून हांव मिरसांगीच्या पावडर मारली पात्राव
फ्री आशी रिक्षा फ्री अशी होय रिक्षा फ्री होय म्हाका पयले पंचायतीन वचूंक जाय ते उपरांत मामलादारान होय. आनी मागीर म्हाका मथुराशी वचूंक जाय रिक्षा फ्री किलोमिटरान मारती हो फ्लॅट रेट ना किलोमीटर ना किलोमिटरान हांव तूं भिनाका वेटिंग चार्ज कितें लागती मागीर दिती बरें हा? ओके बसती हा बस होय 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 टॅक्स कशी भरपाची होय ओके जा आई जमेल मरे तुझोय पेपराचे फोटो येवपा जाल्यार तूंय बेगीन यो कोण घाता तरी फोटो तू खूप पाय हा पाड पडल्या ग तेंगे बाळ्यांगे कोण मा भयण भाव भुरगीं बी आसतली तेका लागून गायलाय तेमी भुरगीं आहलो जागा आतां आहलो बिरगीं हॅलो हॅलो खंय सांग हॅलो हांव गो पावलो आ केसा रे आहा बरं ए काटाय दीस तू केशे आहा गो नाही चोय मागीर कित्या फोन केल्लो रे हें गो तुका एक बरी खबर आहा रे तो गो तुमगे सायडीन भाड्यान रुमार रावना होय होय तो मुगो काल मुगे रिक्षा बोयसोला पंचायतीन गेला मामलादारान गेला आनी मंत्र्या बरी गेला आनी तो मुगे रिक्षा बोयसोन मुगो कोण कोणाक फोन मान विचारतालो टॅक्स कितकून भरपा काय म्हूण कित म्हूण रे ओय तो लास्टा भानगड कोना मुगो कोण जाणा आमगे हेण हाली दोब्यान आनी ढोल न्हू रे तेका सॉरी आशे पयशे मेळटाय म्हणून हा ओय नुगो न्हू आनी गो होय तू ताक सांगोन चोय मुगो म्हाका ते कित सांग म्हूण रे तो आमगे आयकपाचो आहा तो आयकपाचो आनी आम कितें सांगितलें जाल्यार आमक सारकें हेरे हेरे हेर करून सारकें उसरायन उडोवपाक मनीस मरे आम ताका उलय नाही ती खबर ना तुका तो शिव त्रास हा पोट गो वयता मोर रे तिंगाची पाळ पळायन असं चोय ते घाताय ते त्रासान चोय चोय हा ओय पोट तो त्रास मागीर अरे तुका देव बरें करूं तुवें सांगिल न्हू रे तशें कोण सांगता वय तुगे केसो आहा रे तो कोण तो रिक्षा रे पोंत मुटा न्हू रे तूं आ रिक्षा गो केलो रिपेअर हा केलो गेल मरे हा बरें जालें मागीर हांव तुका केन्ना भाड बी आहा जाल्यार सांगता ओके 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 हे कोण गो कोणाक उलयता गो तूं कितें कोणाक उलयता गो कोणाक जावं उलयता की जालें कोणाक उलयता गो तो अरे तो रिक्षाकार रे हा रिक्षाकार ते आमगे ते भात आहा ते व्हरोन आपोवपाक गिरणी व्हरपाक हा तेणे फोन केला मागीर ताका सांगपा आतां तूं सायकलीचेर घाल्यान व्हर मरे अरे गायकर म्हणतात ते आता गायकर ना रे सगळे पिटर झाली सगळे गायकर मरे आता दादागिरी करते मरे अरे गायकर बरी ना रे आता गायकर बरी ना ए गाड्या किती रे किती आले गोंयकरा किती आले किती सांगू पात्रांव मडगांव पणजी वयताना मदी एक गांव मेळती न्ही ओय कुटाडे ना पात्रांव कुट्टाडे न्ही मातशे फुडें कुटाड अक्षय प्रॉपर्टी आसा म्हणून म्हाका कोणी सांगली हांव पळोवंक गेली पळयता अक्षयचो लोक आयलो आनी म्हाका मारूंक आयली आनी म्हाका थंयसरली धांवड आयली दांडावपाचे गांठ्या दांडावपाचे तुमकां आनी गोंय दोन फायदा हा गोंय काबार केला तर तुम मरे गांठ्यांनी पूण तूं कितें सांग हे फुडें हांव अक्षय केन्नाच ना वयती आनी अक्षय म्हणटा ते तोंडार पासून ना घेतली हांव तुझे मरे तोंड बारा तापड मारतालो अक्षयकारां काय म्हणाका अक्षय गांव काय बरे आनी तिंगाचो लोक कितलो मोगाळू पूण कितें सांग पात्रांव ह्या फुडें हांव अक्षय केन्नाच ना वयती आनी अक्षय म्हणटा तें नांव हांव तोंडाक पासून ना घेती कितें अक्षय म्हणलो नांव तुझ तोंडाक केन्ना घेवपा ना घेती आनी घेतली जाल्यार हांव तुका 500 रुपया दिती तूं म्हाका 500 येता
अक्षय नाव तोंडा गेल्या ओय तुका पैसे देते पैसे देत ओय ओय इंग्यो इंग्यो अहो अहो अरे किती करते रे सोड रे अरे सोड रे किती करते रे अरे किती करते वर किती अशी ओय सूर्या सूर्य अरे वत पडती रे वत पडती अरे सोड रे वत पडती रे सोड रे अरे अरे सोड रे अक्षी अक्षय आड पैसे अरे पता तू झाडाच्या मुळावर बसून किती करती अरे किती सांगे भित्त घरा का रावपाचे लाईट गेलं केदण लाईट हो ना हा लाईट गेली म्हणून बसली कसा गरम जाता तेकला का चितीले निघा बसता मुसगात पात्रा माझा एक रिक्वेस्ट असली कसं माझा न्ही येता ते बुधवाराक माझा बर्थडे असली आणि चितली माझे बर्थडे तुझ्या गेल्या घरात सेलिब्रेट आमचे थोडेसे गावचे फ्रेंड असे ताका थोडी आपोवची आणि तू त्या दिसाक ना बाहेर वचपाची कित्याक तुझी सिग्नेचराची बाटली हांव हाडटी न्ही ते बरें तू परमिशन दिती जाल्यार हांव हिंगा सेलिब्रेट करती पात्रांव नाका बर्थडे सेलिब्रेट करता बरे का कर मरे तू कोण ना म्हणा तू आमगे मनीस मरे पण का दुश्मन आमाशा पळय ना बरे पात्रांव ताका कोण आपयती अरे तू असताना हांव भीती ताका ना आपयती हांव तू बिना का तू कर सेलिब्रेट तू मुगेलो आणि हांव तुगे मरे होय पात्रांव तू माझी आणि हांव तुझी पात्रांव Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. झाली आम्ही येऊन बसली सारखी बेजार झाली केक कात्र कोणाक रावता म्हणून म्हाका खबर नाही स्टोरी किती करती म्हणून देवाक खबर अरे सूर्या कोणाची वाट पाहिती माझे रावली म्हणजे पात्रांव व्हायची आता कितली वगत झाली आम्ही रावती हे केक कात्र कोणाक रावती तू मागचे राव न्ही वगत झाली ना म्हणजे पात्रांव येती आणि पात्रांव सांगली बेगीन येऊ म्हणून अजून ना येली कोण पात्राव हे घराचो मालिक हा, मालिक, काका. काका सांगले बेगीन ये म्हणून आणि सांगली त्याच्या शहरापासून घरा असा म्हणून आयली ना अजून मागचे राव ये अरे वेळ जातेली आम्ही केक कातरून सुरू केला बरी न्हू मागचे राव न्ही येतेली पात्रांव येतेली किती म्हणून वेळ घालतेली पात्रांव सांगले शहरापासून घरा असा म्हणून शहरा देखून पिऊन पचो नाका म्हणून सांगली बसून तर तुमची भारार वयती की बेजार आयली रे कितला टाइम तिच्या पातनाक रावपाची किती करूया आम्ही स्टार्ट करूया न्हू करूया. गप्पाची मारूया चल, start करूया. इले स्टार्ट करूया घे मजा करूया त्याची बर्थडे ना तू किती घेतली राम या सिग्नेचर हा सिग्नेचर जाय को हे सब ड्रिंक घालते हा किंतु घे नी थँक यू तू काही घे बरी दिसली तुम्ही म्हणजे पाठी खायली म्हणून बरी दिसली रागात जाय नका तुझे घरा पावली ना फक्त फोन करून सांगले आहे चल केक कातरी नी कात्र्या वेळ पात्र येता म्हटले वेळ जातली कात्र अरे तुम्ही देव किती पेटवला दिवो तुमच्या गळ्यात नु वात पेटायती आणि आमच्या केरळला अशा दिवा पेटायती ही ट्रेडिशनल ही केरला ट्रेडिशनल समजले रे केक कातरी केक व्हेरी गुड सूर्या कम ऑन सूर्या हॅपी बर्थडे सूर्याची बर्थडे एन्जॉय बाबाची म्युझिक लायती म्युझिक 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 लायती
என்ன சுத்தி நான் काय घेत आली? வெட்டு கத்தி பாட போறேன் என்ன பத்தி கேளுங்கடா வாய பொத்தி பாடுங்கடா என்ன சுத்தி நான் ஐயனாரு வெட்டு கத்தி பாட போறேன் என்ன பத்தி கேளுங்கடா வாய பொத்தி கடா வெட்டி பொங்க வச்சா காளியடா பொங்கலடா துள்ளிக்கிட்டு பொங்க வச்சா ஜல்லிக்கட்டு பொங்கலடா அடியோதையும் கலந்து வச்சு விடிய விடிய விழுந்து வச்சா போக்கிரி பொங்கல் பொங்கல் இடுப்பு எலும்ப ஒடிச்சு வச்சு அடுப்பலாம ஜடைய வச்சா போக்கிரி பொங்கல் त्यांना पाठीला என்ன பத்தி கேளுங்கடா வாய பொத்தி किती होता रे किती कुणी रे हा अरे आमचे सगळी डिस्टर्ब आहे ना ते सगळं केली म्युझिक फोन करे अरे मुली बाहेर पासून 2 मुली गुरी गेली निघवाले ते एकट्या पासून करून राहिले ते पासून करे फोन करे सर फोन हा बोल रे बोल लाचे कोटा ए तो सूर्या किरण राहून गेला तो कोण तुम्ही ना बिची सूर्य किरण राहून गेला नाही तर कोण तर पात्र येतच गमतेली पात्र पिमाली आईली पात्र आईली माझे मग हे बघ झालं मग तुम कमेस करून पटत तुम किती राहिले मग आता ना बिवची आता पात्र आईली ओय मग बघ झालं माझ्या आम्ही फ्रेंड बोलवले ते कळले पण तुम बोल किती कोण स्टार्ट करूया पार्टी तू पात्र पार्टी स्टार्ट झाली पण तुझा ब्रादर म्हणा ब्रादर येऊन पार्टी बंद केली म्युझिक बंद करून राहिली काय बरी एन्जॉय जाताली सगळी एंड तिच्या ब्रादरान बंद केली म्युझिक बंद केलं होय सूर्या तू सारखं मुझाडी केला लावलाय ते किती याच्यात पटे तू काय भराई म्हणजे माझं ते शिकवत असतले माझं तुम्ही ना गाव हा तो बिना काय कॉमेस पार्टी कॉमेस पात्र म्युझिक लाईव्ह म्युझिक लाईव्ह और ना माती सूर्या पात्र और ना माती तू बस काय थोडा असतोय पात्र आमगे मुंचे हे बितली ओ सूर्या मनीस बितली रे ओ सूर्या मा घुसवाड तिथं जाण तू बस पात्र बस म्युझिक लाईव्ह म्युझिक लाईव्ह तुम येते ना बाबा तुम घे तो दुश्मन आम्ही आता बरी झाली पात्र आली नी सगळी बरी झाली तुम्ही ना बिच्या आता म्युझिक चालू केली तुम्ही नाचपाची बरे एन्जॉय पुरा
जाणा तू पात्रांव ही माझी गावची माझे फ्रेंड हिंगा गोंयांत मामलादार ऑफिसान काम करता बिग मॅन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची पॉवर असते म्हाका ही कोणती जाणा पात्रांव ही पंचायतीन काम करती माझी फ्रेंड माझी गावची फ्रेंड आणि ही कोणती जाणा पात्रांव तू तिचा लागत मरे ही तुझी शेजारी रे पात्रांव शेजारी ही कोणती जाणा तू ओ पलानाच आमच्या पप्पाईसून होता तो नव्हतो किलो वेचे उघड्या होता मारली नी तेच पडली आणि माका उकलून घरा आली देखून आहे ताका आप पहिली काय तुमपी हॅपी आमच्या पात्रांव कोणती जाणा तुम्ही ही कोणती जाणा अरे ही या घराची मालिक आणि गोयचा हिरो गोयचा सुपर हिरो अरे ती बागरी का हिरो बंगला पिवपाक बारीक बारीक रे ओळे अरे हिरो बागरी एक ऑटोग्राफ ती रे माका ऑटोग्राफ मागितले आता पहिले पिया पात्रांव ती माझी फ्रेंड रागाचा एक ऑटोग्राफ दिनी ते का ऑटोग्राफ मागितले दिनी रागाचा दिनी आणि ले मारे आणू आणि को माझे फ्रेंड रागाचा दिनी नाही एकच पत्र एकच ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ चल मेरू मूड आणि हाऊ हिरो कसा नसतो थँक यू आणि तुला म्हणा ए पावरफुल हिरो बनला कोण काय आई सगळी ती काम तू केली नी सगळे पेपर तयार असतात रे फक्त त्याने सिग्नेचर मारली ना तू मागे घराची मालिक झाली हा बोलतात मालिक झाले म्हणतेस तू ना बिपाची सदा आपल्या येऊपाची समजा ऑटोग्राफ केली माझ्या सांगता तू ऑटोग्राफ म्हणून ती रे त्याची व्हेरी व्हेरी ती आउट आईली पत्राव आईली पत्र तू हानी लिखा तू गोयचे हिरो ना आमका तुझ्या बारा सांगाता नाचू आमका व्हडली भाग गेली ऑटोग्राफ म्हाका छान कर ना किती कळती रे हिरो 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 हॅलो कॉमेडियन अगुस्तीन अरे बाबा कैसा? गुड 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 आणि व्हीसीडी वाकाळे ते ओय चालो हा तुगे सोगलो व्हीसीडी चोयलाय आहे हा. एकदम बोरे आहे मार ताका सोड नाका सॉरी पाय सांडे कुरोयकार थँक्यू हुंय गेल्ली घेऊन आहे हा आमगे साइड एक व्हिडिओ पार्लर हा भाडे आण चोयले दिसा 30 रुपया हा भाड्या आणसेलो दिसा 30 रुपया होय दिसा 30 रुपया कुरोयकार 7 पाट चोयला आम्ही बुर्ग जीव हाताय सोदा आड म्हणून सांगत रागा जायना का किती तुम्ही 7 पाटी मुगेली कुरोयकार व्हीसीडी आण चोईन मुझे एकूय पाट उपकार किती केलो रे? ना अरे तुये ओरिजिनल चोयलो ना तेची भाड्या मेट्टी डुप्लिकेट घेन चोयल्या होय ओरिजिनल तरी तुये एकूच पाटी 150 रुपये मोण गेलोली न्हू जिवीत भो तुगे जावपाची कितू पाट चलती 7 पाटी 7 3 जा 21 कितू जाले 210 रुपया जाले तुई 150 रुपया गेलो जाल्या आज 60 रुपया तू खायचा पाचो या तुई चितीला होय मरे आया चितूकू ना मरे अरे आम गोंयकार बोरे हाचे चितू सदां छाटपट आहे त्याक लागून बायल मनीस गोंयीन आमच्याहून मुखार पावताय अरे आमगेलो लुगार ते आमकोडे घेताय आणि ते भोंगले बिल्डिंगा काण ते रावताय आणि आम तशेच शपाय गे घरा रावताय आमकोडे तेच शपाय गेले घरा एक नोड घालून जायना अरे आमगेलो एक भाव वो आमगेलो एक शेजारी एक दुरीक काटा वो एक मोटर घेन
मोटरा दवरून गॅरेज काड जाल्या पंचायत उगूच जायस न्हू पयलीं आमी पंचायती आसता कंप्लेन करपा तेणे दुरीक काडा तेणे गॅरेज काडल्या ती मोड म्हूण सांगपा पूण भायर मनीस गोंयेन तरी एक बोंगल काटा आमी गोंयकार तेका आयडियार दिताय कितको काड्या बरें पूण गोंयकार काड जाल्यार ते मोडू आमी पयले आसताय वा रे वा गोंयकार सारक तू केले आम बायलांकूय हेल्प कोताय पूण तू कित रे हे हाफ बियर आनी पापड खाता तू व्हड कॉमेडियन बरे 4 VCD काडले तुवें सारक तू गेले 4 VCD काडले पूण तू एकूय विकती हाण चोयलो ना चोयल्या ना तुम तरी भाड्या हाण चोयताय जाल्यार आमी कित हाच पड रे आमी कित माच पड रे पापड आनी हाफ बियर पिच पडना अच्छा हे तेक चलती तो कोण अरे व्हिडिओ लायब्ररी आदी गेली आमी लाख म्हूण ह्यो VCD काटाय पूण एक VCD घेन हेचो हे 50-60 कॉपी काण आम चुसता ते लाख कोताय आमी लाख म्हणटाय ते कवर जायनाय पूण आम चुसता ते प्रॉफिटा आसताय अरे VCD काडपा आमी घाम वारयताय पूण आमगे पयशे कवर जायनाय अरे आमी हेचो हाफ बियर पिताय आनी पापड खाताय पूण आम चुसता ते सिग्नेचर पिताय आनी चिकन तांदुरी खाताय घोड्याचे रे तेजे रास गायले मरे तेणे देखून तुका सांगता सात जाल्या न्हू हेज मुका फुडारा एक ओरिजिनल VCD घे आनी आम हेल्प करयाय हेजे मुका बोरी VCD काडपा ते हेल्प कोना काय आम चुसता पयशे करपा बरें बरें कळ म्हाका अरे देवान देखून सांगलो हा पेल्याचे वस्तूची आशा करू नये आनी चोरून हावू नये म्हूण पूण आयज हांव तुमकांय सांगता भाड्याची VCD हाण पळोवू नये जात जाल्यार ओरिजिनल घे आनी आमकां हेल्प करय आनी हांव सोजमता हे मुगेले हालते मागणे तुमी आयकतले आनी फुडारा आमकां बोरी VCD काडपा आनी त्यो काळमुटरी ओरिजिनल घेन तुमी आमकां हेल्प करतले म्हूण देव बरें करूं सूर्या ए रे तुका हांव मरे कितें सांगून सोदतालो कितें जाली बर्थडे तुगेले ते तुगे गांवचे मनीस येयले फ्रेंड हय फ्रेंड आयले आतां बर्थडे काबार जायन गेलो ते हिंगा रावताय कित्याक ना ते वचपाची ना ते रावपाची तेवूय रावपाचे रावपाची ना कित्याक रावना मरे कितें जाली तूं म्हाका म्हयन्या 1000 भाट दित न्हू हय तूं एकलो रावताना ते म्हाका कोता येताले तेवूय रावता जाल्यार ते म्हाका 1000 कोता येवपाना 1.5 येवपाचो हांव भाड्यान रावताली आनी आता तू मागीर भाड्यान रावता न्ही किसो वकाण गेल ना तुगेले हांव शी अरे हांव फकाणां ना करती अरे ना करती हांव सिरियस करती या तू फकाणे सदांच आसूं नाका बाय अरे हांव फकाणां ना करती रे हांव सिरियस करती तुवें म्हाका 1,500 म्हयन्याक भाडे म्हणून दिवची पडटली कोणे तुवें कित्याक तुगेली हांव पयलीं भाड्यान रावताली आतां तू मागेल भाड्यान रावता हांव समजलो ना तुका कितें सांगू सोदी तूं हांव तुगे रावत म्हणटे हांव समजलो ना समजूंक ना ना हांव समजता चंद्रा ए चंद्रा किती झाले सावकारा अरे ते भितर डॉक्युमेंट आणि ते पेपर आसा ते सगळे घेऊन या पळया बेगीन या डॉक्युमेंट आणि पेपर हे सब डॉक्युमेंट आणि पेपर घे सावकारा तेका मातशें दाखय पळया शे रे दाखय मात्र कोण ये घराचो तू ना सांग तेका सांग डॉक्युमेंट आचून गमती मरे पळय आचून गमती न्ही सिग्नेचर आहे तू केन्ना दिली तुका हांवें पिवन बरी सिग्नेचर दिली न्ही तू भरपूर सिग्नेचर पिली आनी आचेर पिवन म्हाका सिग्नेचर दिली ऑटोग्राफ पातना ऑटोग्राफ अरे हे फकत झेरॉक्स हे ओरिजिनल न्ही ओरिजिनल भितर आसा चंद्रा एक झेरॉक्स ताका दिता जरक्स का दवर उगडा साक्षरी पडटली सूर्याचो येसो येको नाका आय तुका बरपणान दवरलो तू येसो घातको नाका मुगे भाव बद्दल खूप लागून सगळं भाव विचारलो हांव मुगे घरा रावता मुगे घर अरे चंद्रा हँडल कर नाका लोक ते पैसा होता ना म्हणले रे आता मती कर रे येसो को नाका चले बदनू आय बरपणान विश्वासान दवरलो हँडल कर म्हटली नी किती झाली रे ए आतला नाका मारतले पुत्तेली का तसं हांव आता पुलीस वयतलो बस रे कोटा होता अरे तू पुलिसीन गेली कोर्टान गेली तर तेच सांगतली अरे पेपरार आसा तीच सांगतली नी मुगे घर अरे माझे घर अरे हे सूर्या दुसऱ्याक उजवाड दिता तसली सूर्या न रे ही सूर्या
आपणा गुजूट जोड घेतात तसली जोई तुमरे तो असं ज्ञान यो रे तेका तू माशी वगैरे राव तू अरे वस रे ज्ञान यो रे कितलो सगळ्या भाव रे तो तू सांगितलं तू माझ्या वाटेला तू पाहिला नाही तू वागराव केला तुझे अरे आज दी अरे मुझको बोंग रे तेजे अरे असं बेजा साचे हुई ओसन मै जीव दिल झाले कित कोदा कितलो झाले भाव रे तो गेलो ओस रे सोबत एक सोडपाचो रे जीव दिलेले सांगून ओस जाता रे, ओय रे. बस जाणार कोणते अरे एक ओळखत तू कोण मुगे उनी उनी नो माझर ओळखत तू तू जाणार कोणतो कोण मुगे भाव भाव नु सुने अरे तू कोण तू कोण रे तू बोल अरे किती मार रे तेका किती मार तू वगैरे माझरा किती तू ही माग माझावर मुटा तू अग्राम सेना अग्राम तू काय म्हणा किती केलं रे ते अरे तू ये केलं किती अरे सर पिओ मॅट मू ये गोर त्या उईल घाट्या नावार केला किती केले हा केलं किती रे ते केलं किती रे ते सांग अरे तू हाली दबो फकत उलोपाक जात तुका उलोपाक इथं काय ना आत्तीन करून जाय ना मनशान मोठ्या आत्तीन कोण दाखवपा जाय तू फकत उलयत राहता बटा 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 करून काय जायना तुका रे काय जायना येतोय आवाज येला मातशे येला आवाज येला चोडीला कित्या चोडेला पहिलं उडयलो तेजो आवाज येलो ना तळो येला कित्या ते बोलो हा आणि दुसरे उडयले ते केले रिते तेजो आवाज चोडेला तेच भाशेन ते धोब्या काय ना लोले तेच भाशेन दिसतो किल्या काय ना फकत तोंडानी विले पाकच ने काय ना किती बर केलं रे ते सांग किती बर केलं रे ते अरे माशा अगोराव रे अगरा मा कोण माझोरू मातशे तू सांगता किती केलं रे अरे अरे ए सु सुणे ना सुसेगा दुलो ये मुटा आता हुईत रे जीव दिवपाकू येतोय हे गे उतरा लागून हे तुगे उन्हे उतरा लागून आई तुका परताळा आता ओ कोलाहा झाल्या ओ पित्त सोरो तू सोटवलो आणि आम दोताय तिंगांच बगले तू रावतलो आता चोयाय आमगेले घरा जालो एकलो हाली दबो हे भाशीन आमगे गोंयकार जाय जाय बेकार भोंवताय काम कोनाय घर हा मु हाली ओइले आटाय भाड्यान दोताय मुणा भाड्यान दो नाकाय मुण कुतेंगे सोरिया आशी दुडवा लागून आक्के थेंगे जाय नाकाय आणि कुडिया बाशी मेळो तिंगा साइन मानाकाय आज आमगे घरा एकलो जालो हाली दबो आणि हे भाशेन गोंयकार तुम केल जाल्यार एक गोंयकार जातलो हाली दबो